आतां आज तुमी एडिसीन पिल्यान इंडस्ट्रियल स्टेटीन भितर कॅन्टिनान पावलेले आसा. हेजेर मातशें ब्रिफींग करात. सो आयज आमची टीम ह्या पिलेर्नाच्या एरियान IDC एरियान ह्या आमच्या फुडाचे जे इस्टॅब्लिशमेंट आसा ते चॅक करून आयिल्ले. आनी खरें म्हणल्यार आमी आयज दोनूच इस्टॅब्लिशमेंटान वचून आमचो बरोच टायम गेलो, कित्याक दोनूय जाग्यार मोठी अशी कारवाई जाल्ली आसा. आनी सद्याक आमी हें कॅन्टीन जें आसा जें IDCन ऑपरेट जाता, प्रायवेट एक ऑपरेटर आसा, तेजें आमी चॅकींग केल्लें आसा. आनी खुबूच हाजें कंडिशन वायट आसा. टोटली अनहायजिनीक जें आसा, मेंटेनन्स कांय जाल्लें ना ह्या जाग्याचें. आनी ह्या कारणां खातीर ताका आमी इमिडिएटली बंद करूंक लायला. आनी जें तेणें खाण तयार केल्लें तेंवूय आमी डिस्ट्रॉय करूंक लायला ताका. आनी ज्या पर्यान हे जाग्यार पडना त्या पर्यान हाका आमी ऑपरेट करूंक तशें दिवचें ना. आनी फुडें तो कॉर्पोरेट करना जाल्यार हाचेर आमी केस घालून हाका आमी फायन घालतले. सो भितर जेन्ना तुमी पावले तेन्ना कशा तरेन कंडिशन आसलें, कितें दिसलें तुमकां? कंडिशन सारकेंच अनहायजिनीक आसलेलें. हायजीन म्हणटा तुजें कांयच अशें नासलेलें. सगळेंच अनक्लीन, जोमनीर जाताले. पॅट्स, माजरां आसा ती भोंवताली दिसती पडलेली, ती जेवणाक तोंड घालताली. तशेंच दुसरें जे वॉशींग एरिया आसा ती सारकीच जी क्लीन नासली. आनी अशें म्हणून कांयच एक बरें सांगपाचें अशें ना. सगळेंच जें आसा तें नॉन कम्प्लायन्स आमकां हांगा दिसून आयली. सो हेचेर आतां एक्शन जातलें. एक्शन सद्याक ताका बंद केला. ताणें लायसन्स काय प्रोड्यूस करूंक ना. लायसन्स जरी प्रोड्यूस केल्लें जाल्यार तेवूय आमी इमिडिएटली सस्पेंड करपाचें. लायसन्स ना प्रोड्यूस केल्ल्या कारणान ताका आमी नोटीस दिल्लो आसा, ऑलरेडी स्टॉप नोटीस दिल्लो आसा. येस. सो तुमी परत येवन हांगासर चॅक करतले? परत चॅक म्हणजे आतां ताका आमी एक रिपोर्ट दिल्लो आसा. तेज्यान जर घडटा जाल्यार ताणें हें कंप्लायन्स दिवपाचें, ना जाल्यार फुडली ताणें सोडून वयता. इट इज डिपेंडींग ऑन हीम. बट आफ्टर ही गिव्स अ रिटर्न कंप्लायन्स टू अस, आमी मागीर चॅक करून घेतले. आनी प्रत्येक पॉयंटाचो ताणी कंप्लायन्स दिवन तो जाग्यार पडलो जाल्यारूच ताका परते परमिशन ऑपरेशन दितले. म्हणजे If it is maintained. हय, परत सगळे एक एक पॉयंट जो आमी ताका दिला आमच्या रिपोर्टान, म्हाका दिसता की 20-25 पॉयंट्स ताका दिल्ले आसा. सो प्रत्येक पॉयंट हो व्हेरीफाय जातलो. आनी आफ्टर व्हेरिफिकेशन, ओन्ली आफ्टर वी आर सॅटिस्फायड की हांगा जे कंडिशन वेवस्थीत सगळें आसा जाल्यारूच ताका परते परमिशन मेळटलें. सर आमी पळय जाता ते बॅड कंडिशनान आशिल्ले, पण जे जे जेवण हांगासर आसलेलें तें तुमी डिस्पोज केलां? ते आमी डिस्पोज केला. कित्याक आतां आमी अशें पयलें आनी ह्या पयल्या कारणान हें आमी अलाव करूंक शकना. म्हणून आमी ते इन इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक हेल्थ तेजे कडल्यान डिस्पोज करून घेतला. आनी बाकीचे तेजे सगळे क्लियर करून मेळटा.